देखून आम्ही काल जाऊन देवा गर्गा दिव्या हालेलुया 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 हे रब बरे कल बरे शंदर बरे कर बले रे कल जीसस जीसस थैंक यू लॉर्ड जीसस प्रेज लॉर्ड ग्लोरी टू एंड माइटी गॉड हालेलुया वर्शिप लॉर्ड जीसस जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड प्रेज लॉर्ड ग्लोरी टू एंड माइटी गॉड हालेलुया वर्शिप लॉर्ड जीसस हालेलुया वर क बाबा बाबा हिरल बा शंदर बरे कर बले रे कल जीसस 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 सक्कट तालियां पेटून आमचे दोन्ही हात उभार्या ताळो पेटून निरंतर देवाकर गाणे जिसून आमकां सुडका दिल्या आज जिसून आमकां सुडका दिल्या सर्वां जिसून आमकां सुडका दिल्या आज जिसून आमकां सुडका दिल्या हालेलुया हालेलुया गावून संतोषान ताळयो पेट जेजूक आमी महिमा दिवया हालेलुया गावून संतोषान ताळयो पेटून Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. जिसून आमकां बचाव केला आज जिसून आमकां बचाव केला सर्वां जिसून आमकां बचाव केला हालेलुया हालेलुया गावून संतोषान ताळयो पेट जेजूक आमी महिमा दिवया हालेलुया गावून संतोषान ताळयो पेटून जेजूक आमी महिमा दिवया हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया जिसून आमकां जिवीत दिला आज जिसून आमकां जिवीत दिला सर्वां जिसून आमकां जिवीत दिला जिसून जिवीत दिला जिसून आमकां जिवीत दिला जिसूक हालेलुया हालेलुया गावून संतोषान ताळयो पेटून जेजूक आमी महिमा दिवया हालेलुया गावून संतोषान ताळयो पेटून जेजूक आमी महिमा दिवया हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया 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 आमेन हालेलुया 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 जेसू तुमकां जिवीत दिलाय सुडका दिलाय सुडवण दिलाय सुम्या बरोबर ओम तुझ क्षमापण आमचे जिवीत सांग सुम्या तुझे लिपत with when the Lord regards exercise your authority Lord in your name we pray hallelujah 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 release every blessing and healing grace hallelujah 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 thank you Lord hallelujah 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 praise you praise the Lord घट्ट दोन तळयो पेटून जेजू गांदिया जरान भावडतान एकामेका पळोवन इल्लो हांसो दिवन गिव अ स्मायल बरो हांसो दिया व्हेरी गुड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बसया भावान बरें कारण भावडता विशयान आमकां सांगलें ह्या भावडतांत आमी मुखार वचोंक आसा भावडतान जियोंक आसा आनी आमी देवाच्या येवजनांत आसून जेजून कितें जोड दिला आमी म्हळें जिवीत दिलां बचाव केला आनी काले जेजून आमकां सुडका दिल्या सोडवण दिल्या आनी सर्गीचें दाय सक्कट जोड दिलां आमी कांय करूंक ना आमी इतलेंच करूंक कालें करूंक ताणें कितें जोडलां तें आपणावचें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी आमी आतां सकाळीं उलोवन आयल्या
पदवी नेगी अथॉरिटी एक दोन आमी सांगले पयले सत्मांतल्या घसलासरांची पदवी मेळटा म्हणून आमी देवसार सोडयतात पुरो देवसार भायर आनी दुसरे नव्या बसांनी उलयतात एक नवी भास एक नवो संबंध रिलेशनशीप आमचो सुरू जाता सुमया थंय आनी आमी मागोवंक शिकता ओके मागोवंक शिकता देखून हांवें म्हणचें आज जायत्या जाणांक मागोवंक गुत्तुना पण देवाच्या संबंधांत आमी येतना मागोवंक शिकता कशें मागा जाय हर एक फावटी आमच्या बाबा नामान बरें म्हळ्यार जायना आतां दाक्तर आडशीन गेल्यार तुमी दाक्तेर तुमकां विचारता का जालें पिडा तुमकां गुड न्यूज एक गुड न्यूज मगाळ भवानी म्हणी हांवें पळयलां म्हज्या जिवितांत म्हजो ताळो गेल्लो कंप्लीट 2011 2 वर्सां हांवें ट्रेन केल्लो हिंदुस्तानी म्युजीक हांवें केल्लें म्हजेच कुशेन हांव ट्रेन करतालो आनी त्या वेळार हांवें करूंक नजो जाल्लें केल्लें पूण म्हाका गुर्तू नासलें हांव एका रितीन काळोखांत आसलो देवाचें उतर आमकां काळोखांत उजवाडा काडटा पूण आमी उजवाडान मागीर मुखार मेटां काडीचे वयगी ना देवाचें काम आमकां उजवाडा काडचें आमकां ताच्या राजाची आमी ताची भुरगीं म्हणून आमकां लेखून न्ही त्या उजवाडांची हे म्हणटा देव गॉड कॅन ओन्ली प्रपोज गॉड कॅन नॉट इम्पोज गॉड नेवर इम्पोजस देव आमकां उजवाडा करता मागीर आमी उजवाडांची येचे आतां हांवें तें दळा केल्लें आनी म्हाका समजून नासतना हांवें केल्लें देखून देवान म्हाका गुन्यांवकार करूं ना पूण हो ताळो हांवें ट्रेन केल्लो 2009 2009 हांव डिवायन मुल्कीक थंय पावल्या वेळार हांव थंयसर वचून त्या जाग्यार पांय दवरून म्हजी सायनस 4th स्टेज थंय हांव एका दाक्तराक गेलो ENT स्पेशलिस्ट ताणें म्हणलें तुजें नाक भायल्यान स्ट्रेट आसा भितरल्यान बँड आसा 3 म्हयन्याक एक फावटी तुका शेळ जाता आनी म्हाका जाताली आनी म्हजो ताळो पडतालो हांव केदोळा डिवायनाक पावलो आनी हांवें पांय दवरलो त्या दिसान सायनस ना गॉड देव म्हाका ताणें विंचलो हांवें हें मिसां म्हजें न्ही म्हाका एक आशा आसली PhD करीचे म्हणून म्युजिकांत नांव जोडीचें PhD करीचे आज 15-15 आशा तेंत न्ही बांदीचे करोडांची इगर्ज ते हे एवरीथींग इज नॉट ग्लोरिफायींग गॉड बांदीचे इगर्ज जाय बट पयलें आमी देवाची वळख दिवचे जेजूक दिवचे जेजूचें उतर दिवचें कित्याक आमचो लोक आज न्ही आमी ताणें आमी जेजूक वळखचे वय की न्ही ताची भुरगीं ताच्या राजाची दीस इज आवर वर्क हें आमचें काम एक याजक जावन हांवें तेंच केलें जाल्यार तर हांवें याजक देवान म्हाका कित्याक विंचयलें तें कोणूय करीत मोगाळ भवान देखून म्हाका आज खंत ना आज बेजार आयना हांवें चिंतिल्लें हांव PhD करता तें करता हें करता पूण देवान म्हजीं सपनां पूर सगळा आनी म्हाका दुसरेंच मिसांव दिलें आय एम वेरी हॅपी थंय म्हाका व्हेलो आनी म्हाका सुरवेक बरें केलें आनी एक एकच विशय ताणें शिकयले आनी इज टिचींग सो शिकून आसलो आनी 2 वर्सां हांवें ट्रेन केल्लो ताळो काडलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 2009 to 11 31 डिसेंबर राती दीस आनी रात मागणें आनी राती सुमार 4 वरार म्हजो ताळो कंप्लीट गेलो दाक्तराशीन गेलो दाक्तर म्हणलो 3 म्हयने तुवें उलोवंक नजो हांवें सांगलें डॉक्टर म्हजें मिसांव पळय 3 म्हयन्यांनी 3 वरां ओगस रावंक जायना हांवें उलयचेच पडटा पूण तुवें सांगलें समा खंडीत ती तुजी जानवाय पूण हांव ती घेना हांव फाटीं वेता म्हाका जर तर देवान विंचला तर देवान म्हाका विंचुल्लें ताचें मिसांव हें ताणें म्हाका पदवी दिल्या तर आय बिलीव इन जीजस आनी तुजी समजणी हांव घेना हांव फाटीं येता म्हजो ताळो इल्लो सांबाळटा खंडीत आनी ह्या खातीर म्हाका कितें करी येता हांव करता उरलें देवाचें सोडटा हांवें फाटीं पळोवना त्या दीस सावन 2011 to 23 ताळो आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाळ बाबा आनी म्हणे हांवें इतलेंच म्हणचें देवाक 2 वर्सां
2009 to 11 म्हजो ताळो काडलोय, हांवें ट्रेन केल्लो ताळो काडलो. पूण आज देवान ट्रेन केल्लो न्ही, ताच्या कृपेचो दवरलो. And we live by faith, not by sight. कोरिंथीयांचें दुसरें पत्र वचोर 5:7 ओळ भावान बरें करून तुमकां सांगलें, बावडता विने देवाक मानवोंक आमच्यान जायना. वॉक बाय फेथ. बावडतान मुखार वचा, देवाचें येवजण कितें समजा, देवाची खुशी न्ही ताच्या येवजणान मुखार सरा. ही विल सी यू थ्रू. आज तुमचेर आयिल्ली अनवरां तो काडटा, बोरींग करता, कुटुंबा तें बेसावना. आस्क जीसस. तुम्ही विचारूंक ना, यू नॉट आस्क्ड. देखून जैतनाचें पुरा कॅन्सल करा, देवाचे योजनांत मुखार सरा. तू विल डेमॉन्स्ट्रेट हिज पावर. ताची पदवी, ताची काले म्हणटा, यू विल डेमॉन्स्ट्रेट द किंगडम ऑफ गॉड. तुम्ही देवाच्या राजांत आसल्यार आनी देव तुमकां बेसांवां वयर बेसांवां दितलो. बिकॉज आवर गॉड इज अ गॉड ऑफ ब्लेसिंग. आमचो देव बेसांवाचो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. देखून आतां 2 पदवी जाल्यो आमी न्ही सतमांतल्या. मार्क 16, 17, 18 असले असुऱ्यांची पदवी. मुळचे नवीन देवसार भायर नवी भास एक संबंध तुमचो सुरू जाता बावडतान, आनी तुमी मुखार वेतल्यार and God will work through you. तुमचे मुखान काम करतलो, ताची महिमा तो प्रगट करतलो. आणि तिसरी पदवी सोरोप हातान दवरूंक शकतल्यात. सकाळी हांवें विचारलें कोण आहे सोरोप हातान धरल्यात, जीव असले न्ही जाल्यार मेल्ले म्हणी कोणें धरून. हा सोरोप हातान धरचे म्हळ्यार मगाळ भवान म्हणी ही कसली पदवी. ही पदवी बायबलान सोरोप म्हळ्यार वायटाचें रूप. इज अ फॉर्म ऑफ इवल. सोरोप हातान धरचे. सोरोप खंय येतात, खंयसर येता सोरोप, खंय वता सडावत. हांव एक दीस 2017 म्हाका एका घरा आपयलो. तांचे स्थिती पळया. तें घर, तांची परिस्थिती अशी, तांणी सुमार बोरवेलां काडलीं गे. बोरवेलां, ट्यूबवेल्स गांवांत काडटात न्ही, तोट आनी पुरो आसता तांकां. सो 21 बोरवेलां गेलीं. फायनली तांणी कोणें एक पाद्रापान म्हाका फोन केलो, आळे फादर हांगा घरा 21 बोरवेलां गेल्या. तांणी हिंदुवांच्यांक मापल्यांच्यांक आनी ती माती व्हरून टेस्ट करतात न्ही, लॅबोरेटरी सायन्सा प्रकार तेय आयल्यात. मापळी हिंदुवांचे पुरो उदक दाखोवचे पुरो आयल्यात. सगळ्यांनी म्हळ्यार उदक आसा, जाग्यार उदक आसा. 70, 80, 100 फीट गेल्यार उदक मेळटा. पूण आनी 21 बोरवेलां काडल्यार मेळोना. 300, 400, 500 फीट गेल्यार मेळोना. खाली धूळ माती. आनी अकरेक आतां म्हाका खबर मेळटस हांवें तांकां सांगलें पाद्रापाचें परमिशन कान घेया तुमच्या विकाराचें, हांव येता. पूण म्हाका उदक दाखोवंक गोतूना. आय डोंट नो, म्हाका तें देणें ना. देखून हांव उदक दाखोवंक हांव योग्य न्हय, म्हाका देणेंय ना. पूण बावडत समाज सागिना. देवान म्हाका कितें कळीत केल्यार हें काम देवान म्हाका दिलां तर हांव येता. आनी एक दीस तयार केलो, आमी गेल्या. हांव आनी एक म्हाका भाव वाट दाखोवंक आनी घरा वचून हांव बसता म्हणटना भितर देवान म्हळें मतीन गेलें म्हज्या. एक सिग्नल दिलें म्हाका. व्हडणी हांव कांय उडोवना. तितल्यार हांव अशें तांचे कडेन उलयतां, म्हाका सांगा हे हिंदुवांचे मापल्यांचे आनी ते सायन्स प्रकार माती पुरो टेस्ट कर. तांणी उदक आसा म्हळां. तांणी कांय मणी सांगलां गे म्हणटना एक सवाल तांकां विचारलें, कितें दुसरें मनीस सांगलां गे म्हणटना एकलो मापळी म्हणालो खंय हळे उदक आसा तुमच्या जाग्यार, पूण तुमकां नागदोश आसा. कालें आसा आनी हांगा कालें बरयलां सोरोप आनी तुमी नागदोश पतयतात की हें पतयतात. कीर्तन 91, 91 13वी ओळ आमकां म्हणटा, तारून शिवाक आनी नागाक तूं मस्तितलोय. आनी आमकां पदवी कितली गी म्हळ्यार हे शीस तांकां पदवी दिल्ली मात न्ही. जेजून 72 जाणांक मिसावांक धाडटना पदवी दिली. आनी ते येवन जेजूक म्हणाले तुजें नांव वापरल्यार सैतान सयत. जेजू म्हणटा लूक चॅप्टर 10
19 नाही लूक चॅप्टर 10:19 जेजू म्हणटा पळया सोरोप इच्छु दुस्मनाचे सगळे बोळ पांय तळा घाल मस्तूंची पदवी हांवें तुमकां दिल्या कसलेंच तुमकां बादा करूंक शकना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी आतां हो भाव तो म्हणलो पळया सोरोप इच्छु दुस्मनाचे सगळे बोळ पांयां तळा घाल मस्तूंक हांवें तुमकां पदवी दिल्या कितेंच तुमकां बादा करना सो वॉट यू बिलीव कितें बाती दिता तुमी ओके नागदोश आसा की आसोंक पुरो हाऊ डू यू नो सो आतां देखून तुमकां म्हणचें मोगाळ भावा आनी भयणी तुमची घरांत चॅक करा तुमी गांवांत घर आसा बंबई आसा पयलें तुमी घर बांदतना जागो काडून घेतना पयलें विचारीचे तो जागो कोण आसो स्टडी तुम्ही रियेका संगतीक तयाराई करतात घर बांदतना तयाराई करतात की ना सो देखून तुम्ही जागो काडून घेतना थंय तो कोण आसो आसलो कोण आसली स्ट्रेट वचून जागो काडून घेवन घर बांदचें न्ही तर कोणी एका यादका आपया थंयसर कालें जालां कोणें कालें केलां पयलें नेंगी पुजा जाल्या तें जालां then you have to ask for a deliverance prayer otherwise you will inherit देखून जेजून एकाडेच सांगला हर एक सुवात देवाच्या हातांत आसा म्हणून सांगूंक जायना बायबलान बरयलां न्ही तुमी वाचलां गी ना एकाडे मात्र मार्कस एवंजेल मार्क चॅप्टर 8:26-22 to 26 एक घडीत जेजू दिता पळय वांजेलान दुसरे कडेन खंय हें बरोवना एकच एक घडीत जेजू नेंगी एका हळ्ळेक थंयसर गेला पळय खंयची हळ्ळी थंयसर बरयलां जेजू बेतसायदाक येवन पावतना थंय थोड्या जाणांनी एक कुड्याक जेजू सरशें हाडलो ताणें ताका आपडी जाय म्हणून परत लागले पळय कुर्डो आयला आपडी जाय मागीर कालें गेलें मागीर मुखार जेजून त्या कुड्याचो हात धरून ताका हळ्ळे भायर व्हेलो जेजू ताका कित्याक भायर व्हरता अरे जेजूक एकाच उतरान बरें करयेत की ना जेजून त्या कुड्याक तशें दोळे आपण घालें कशेंय ताका बरें करयेत जालें पूण ताका हळ्ळेच्या भायर व्हरलें थंय ताच्या दोळ्यांक तिंपी लावन ताचेर हात दवरले आनी कांयपुणी तुका दिसता म्हणून विचारलें तितल्यार अशें कालें जालें ती ताची दिश्ट ताका पाटी येवंक सुरू जाली ताणें जाप दिवन म्हळें वय कालें तें वय म्हाका दिसतात पूण रूख मनीस म्हाका दिसतात पूण रूख म्हाका सल्लेले बरी दिसतात यू सी दिश्ट पाटी आयली पूण समाज जावन आतां तितल्यार जेजू कालें करता जेजून परत्यान ताच्या दोळ्यांचेर आपले हात दवरले ते दुमान ताका सारकें दिसोंक सुरू जालें बरो जालो आनी आतां सर्व स्पश्ट ताका दिसल्यो तितल्यार जेजू कालें म्हणटा जेजून मुखार दिसोंक लागल्यो जेजून ताका गारा पाटीन धान म्हळें हळ्ळेक बी वेशी जाल्यार ही गजाल कोणाकी सांगिनाका आतां कोंकणींत हळ्ळेक बी वेशी जाल्यार इंग्लिशान कोणाय कडेन बायबल आहा जाल्यार उक्ते करा जेजू म्हणटा हळ्ळेसो भायर ताका हाडलो आनी जेजू म्हणालो डोंट इवन गो टू द विलेज हळ्ळेक वचनाका म्हणालो म्हाका सांगा कोण सांगता जेजून ताका हळ्ळेच्या भायरान गूण करून 2 स्टेजीर हळ्ळेक वचनाका म्हण कित्याक सांगलें कोणी तुमकां आज जेवतना व्हडलें प्रायज दिता तुम्ही कोणीय जाप दिसता जाल्यार आस दिस इज वर्ड ऑफ गॉड हे कडेन मात्र बरयलां मार्कस एवंजेलान दुसरे कडेन ना तर आतां हळ्ळेक कित्याक वचनाका म्हणटा जेजून कालाक ताका हळ्ळेदान भायर हाडलो हळ्ळेन कालें आसा हळ्ळेंत तुमकां बंबईच्याक हळ्ळी कालें तुम्ही मुंबई आसात म्हणून हळ्ळी गोथुना ना तुम्ही गांवांत पळयला आमकां गांव आसात जागे आसात देखून तुम्ही हर एक जागे सुरक्षीत म्हणून सांगूंक जायना गांवांत तुम्ही येणे पशार जातना थंय बरयतात
श्री क्षेत्रा म्हणून हळ्ळेक एक भूत असतात गावांत वचा आणि जर तर तुम्ही त्या जाग्यांत असल्यार थंय कांय चलचें आसा जाल्यार वर्साक एक फावटी तुमचे कडेन येवन मागतात आणि मोगाळ भवानी बरी आमची क्रिस्तांवां आज कितलीं जाणां तांकां दिवचीं आसात आणि म्हणटात फादर देव आमकां बेसांव दिना कोणें म्हळें पूण आमी पयलो उपादेश मोडलो उडा सुवरा एक कानीक खंयच्या एका जाग्याक वसात जाल्यार तुज्या घरांत हांव डन मागीर सोरोप येतात इट वील कम कित्याक म्हळ्यार तुवें कितें केलाय तुवें देवाचेर आसली दिश्ट रसनाराचेर आसची दिश्ट तुवें कोणाक घाल्याय रसनाची आमकां पुजा करूंक ना आयडोलेट्री ही मूर्ती पुजा Many of us, we are worshipping the creatures. रसनाराक सोड एकलो देव पुरो आमकां आमी तशीं भुरगीं आमी ताच्या राजाची देखून आमकां येना देखून हांवें म्हणचें मोगाळ भवानी म्हणी 2-3 संगती तुमचे मुखार दवरतास इजात देवाक मान दी म्हळ्यार कितें एकच देव तुमी जाणात हे सगळे उपादेश देवान कालाक दिल्यात आमी ताच्या मोगांत आसूं ताची भुरगीं जावन ताच्या राजान जियोंक ताची बेसांवां जोडूंक आनी हे उपादेश आमकां बेसांवांक जावन आसात एक पयलो आनी एक चवथो आवय बापायक मान दी आनी तो बसावनी दिता खंय आमी वचसांव एफेसकारांच्या बद्दल आसो आवय बापाय विशीं उलयना पूण हांगासर निजात देवाक मान दी म्हळ्यार हो उपादेश हो मोडल्यार आमची बेसांवांत गेली मोगाळ भवानी म्हणी देव आमकां बेसांव दिना म्हणलें न्हय पूण आमी ना समजून थोडेपडी देवाच्या येवजनांत आसच्याक आमी सैतना कितें करता मोगाळ भवानी म्हणी हें जायनाय देखून पयलें हांवें म्हणचें तुमी जागे कान घेतना प्लीज चॅक खंय आसात पळया दुसरें त्या जाग्यार रावल्या उपरांत तुमी गालें करतात म्हणून पयलें तुमी कशीं जियेतात देवा थंय तो जागो देवाच्या नेंगी सोडवून घडा नो ब्रिंग इट अंडर द लॉर्डशीप ऑफ जीजस तुमी मात्र तुमी गालें देव जेजूक तुमचो सोमी म्हणून स्विकार केल्यार पावना तुमच्या जाग्यासूय ताका सोमी करीजे की ना तुमचो जागोय तुमचें घरी जेजूच्या सोडवणेक तुमी हाडिजे ब्रिंग इट अंडर द लॉर्डशीप सगळें जेजूक ताच्या सोमी म्हणून स्विकार करा तुमच्या जाग्यासूय आतां हें घर 21 बोरवेलां गेल्लें कांय मेळोना उदक तांणी म्हळें हो मापल्यान म्हळें खंय एकल्या मापल्यान उदक आसा पूण तुमकां मेळना नागदोश आसा देखून पयलें ताची बंदोबस्त करा कोणाची नागाची मागीर कोंडा हांवें विचारलें तुमी केलें गी कित्याक आमकां बायबलान सांगलां सोरोप हातान धरूंक शकतात तारून शिवाक नागाक तूं मस्त दिताय सोरोप इच्छ दुस्माचे सगळें बोळ फाय तळागाल मस्तूची पदवी दिल्या कितें वापरताय तूं तुजी पदवी वापरताय गी वा देवाच्या योजना भायर तूं येताय तांणी म्हळें फादर आमी वचोना खंय वचोना कितले जाणांनी म्हळें वच थंय वच हें कर तें कर आमी वचोना आमी तुका आपयलां आमकां सांग आमी कितें करचें हांवें सांगलें व्हेरी गूड वचोना न्ही बरें तर हांव सांगता कितें करयेत तिसरें आनी एक तांणी म्हळें तूं आज आयलोय न्ही काल वो आयलो नांवी सांगिना काल हो आयलो हांवें सांगलें तो आयलो सांगूंक आज पाद्रा बेदा फाल्यां तावन तो येना टाटा करूंक आयलो व्हेरी गूड तो इतल्या मोगाळ तांकां इतलेंच ती वचोना तांणी कांय दिल्लें केल्लें ना उडा सोरा तुमच्या जाग्यार तुमी जियेतना तुमचो सोमी म्हणून जेजू परगडतना तुमच्या घरांचो जाग्याचो असलें आचरण तुमच्या भोंवतणी जायत जाल्यार तुमच्या गांवांत ती मागोवन येतना जावं तुमच्या घरांत हांव पयशे वस्तू केळम्या कोले शिरत्यो फुलां पिंगारी तुमच्या घरांत हांव तांकां वचनाय तुमी केलां जाल्यार प्लीज सॅंक्टिफाय युअर लँड
तुमीच तुमच्या बेसांवाक गडकळ घालतात, मागीर म्हणटात आमकां काम मेळना. फादर, डोंट अक्यूज गॉड. बरो देव, वंडरफूल गॉड, पूण तुमकां दोळ्यांक दिसना ह्यो सक्त्यो. आमचें फायट मोगाळ भावान सांगलें बरें नेफेसकारांचें पद, आमचें झूज मनशां विरोध ना, आमचें झूज सत्या विरोधा. These are spirits. आणि ही आत्मे तुमची बेसांवां काडतात. देवान तुम्ही मागतना देव बेसांव धाडटा. मोगाळ भवानी बेनी देव बेसांवचो देव, तो बेसांव धाडताच. ताच्या भुरग्यांनी उलो मारतना तो आयकना जाल्यार तसलो बापय न्हय आमचो, बरो बापय. तुमच्या भुरग्यांक बऱ्या वस्तू दिता जाल्यार खोटी जावन आपणाक मागतल्यांक कितलो दराळ मापान पवित्र आत्मो दिता. ही सेंडिंग ब्लेसिंग, ही सेंडिंग द ग्रेस. पूण ही बेसांवां ती कुरपा आमकां मेळना, बिकॉज आमी देवाचेर आल्ली दिश्ट वस्तूंचेर गेल्या. भावार्थ गेलो. आज कितलीशीं घरां मेळ्ळ्यांत आमची मोगाळ बाबा. थोड्यांनी घरांनी लाफिंग बुद्धा हाड दवरला. आसा की घरां क्रिस्तवांच्या घरांनी आज लाफिंग बुद्धा आसा. चायना बांबू शोपीस म्हणून ही झाडां आनी ह्यो सर संगती लक येवनशे बरी ताचेर मंत्र हांवन घाल्यान मार्केटीन. आनी यू डोंट नो. भावा म्हणे आतां ओ भाव, तांणी म्हळें आमी खंय वचून आवडनी. सांगलें ओके वचूं न्हय बरें, वी वील प्रे. तर तुज्या घरा हे बऱ्या समस्यांनी काल तो आयलो न्हय, ताका तुका सांगूंक आयलो जावं बरो. देखून एक तुमी घर जागो घाण घेतना पळोवचें, दुसरें तुमी गालें करतात म्हणून पळोवचें. तुमी दोळाय सुकोवन गेल्यात की तुमी गालें दिल्लें केल्लें तें पळया. तशें आसा जाल्यार क्षमा करा. आनी तिसरें मोगाळ भवानी तुमच्या एरियान कालें जाता पळया, तुमच्या भोंवतणी कालें जाता पळया. इल्लेशें जागी जाया. तुमी न्हिदोन पडनाकात. मुंबय आसलीं तांच्या फ्लॅटान दुसऱ्यांच्या हातूंत कालें जाता म्हणून गोत्तुना थोडे पडे होय गे. नो नो नो, प्लीज बी अवेर. नेबर्स न्ही तांचे, तांकां कांय करनाकात, तांचे खातीर मागा. आनी तुमी जेजू थंय आसून तुमी जेजूक साक्ष दिवन देवाची वळख दिया. खऱ्या देवाची वळख आमी दिवचे. आज देव आमचे मुखान वावुरता. आनी इफ यू डोंट स्टँड फॉर गॉड, आज देवा खातीर आमी रावना जाल्यार कोणें रावचें. देखून एक अवकाश तुमकां असले परिस्थिती येतना तुमच्या गांवांत वा तुमच्या भोंवारी, इट इज एन ऑपॉर्च्युनिटी टू ग्लोरिफाय गॉड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देवाक एक साक्ष दिवंक आनी ह्या देवाची वळख दिवंक तुका एक अवकाश. पूण तूं तांणी केल्ले बरी केल्यार. देखून गलातियरांचें पद 4:9 आनी 10 वळ पळया कितलें अपुर्बाचें उतर सांब पावलान बरयलां. मस्सू सांब पावलांची पत्रां तुमी कान वासिजे. ताणें कितल्यो इगर्ज्यो पवित्र सभा बांदल्यो आनी तांचो हुस्को ताका आसलो. तांचे खातीर मागतालो तो दीस आनी रात कळना नासतना मागतालो. आनी आतां गलातियरांक म्हणटा, ताणें गलातियरांक एक शब्दूय वापरला खंयचो कोत्ता, फुलिश गलेशियन्स म्हणून. मूर्ख गलातियरांनो. पूण तें मात्र न्ही, तें जोर करता तो, मोगान जोर केल्लें. ओके. पूण हांगासर तो काल म्हणटा पळया 4:9. पूण आतां तुमी देवाक वळखूंक पावल्या. यू सी यू नो गॉड. तुमी देवाक वळखूंक पावल्या. समा सांगचें जाल्यार देवूच तुमकां वळखता. यू सी, देव आमकां, आमी ताची भुरगीं म्हणून ताच्या राजाची. यू सी नोस. मागीर कशें तर तुमी परत्यान त्या असक्त बिकाड्या मूळ तत्वांक फाटी परतोवन तांची साकरी करतात. हाऊ कॅन यू टर्न बॅक. मागीर मुखार तुमी दिसांचो, म्हयन्यांचो, काळांचो, वर्सांचो आचार चलयतात. तुमी आचार चलयतात गी ना न्ही. तुमी दीस पळयतात गी, हो दीस बरो, हो दीस बरो न्ही. पळयनात मू. व्हेरी गूड. हांगा मात्र नात बॉम्बे ना.
आमच्या गावात मात्र होय होय आम्ही भविष्यात थंय ओके पळया दिसांचो म्हयन्याचो काळांचो आचार नो हे आमकां ना खंयचो दीस तें पळोवंक ना हर एक दीस बरो हर एक दीस देवान दिल्लो हर एका दिसा आमी देवाक महिमा दिवचे तुम्ही हर एका दिसा दितात न्हू व्हेरी गुड आणि मुखार पळया मुखार कालें बरयलां मुखार आचार संहिता तुमचे खातीर आतां सांबाळ घालत घाला म्हणटा तुमचे खातीर हांवें काडलेली वावंट कांय व्यर्थ जाता काय म्हणून म्हाका बें दिसता मोगाळ भवानी म्हणे हांवें म्हणचें जाल्यार आज हांव पळयतां थोड्यांच्या घरांत देवाची बेसांवां करपाक वळना देखून हांवें इतलेंच म्हणचें आज कोण पितीसपणां करतात कोण परक्या देवांचो आदार सोदतात आनी हे करून घरांनी मेळयतात तांच्या घरांत देवाची कृपा वळना देखून ब्लॉक्स काजार जाल्लीं थोड्यांक काजरच जायना थोड्यांक कामंत मेळना काजार जाल्ल्यांक थोड्यांक भुरगीं जायना नॉट दॅट गॉड इज नॉट ब्लेसिंग देव दिना न्ही देव दिता ದೇವತೆ ಮಸ್ತು ಬೆಸವ ಆಸಾದ್ ನೇ ಡ್ಯೂಟ್ರೋನಮಿ ದ್ವಿತೀಯಮ 28 तुमकां ಗೊತ್ತಾ ಕಲಿಂ ಬೆಸವ ನೇಗಿ आशीर्वादा वयर आशीर्वाद कुरपे वयर कुरपा पूण आमी सडकळ घाल्या देखून आतां हें घर हांवें सांगलें तांकां मोगा बाबा आनी भयणी आतां त्या आपल्यान केलें तुमी करून आनी ओडणी नागदोश आसा की पळया चेक करया म्हळें हांवें पळयलें ह्या दोनी आमच्या घराच्या जाग्याच्या बोवारी दोन कडेन कालेंगी जातालें तांची बाई पळयतना तांच्या बांयचें उदक खदळ जाता आनी कलर चेंज करता तर ताची वाट म्हूण कळ्ळें पूण आमकां पदवी आसा अधिकार दिला न्ही सोरोप हातान धरून सकतले जेजूच्या नांवान देखून तुमच्या घरांत जाग्यार कालय आशार पशार जाता जाल्यार म्हणटात एक खंय पुजा जाता जाल्यार खंय तुमच्या घरा बोवारी हेणे तेणे पुजा जाल्यार ते पुजा जातना तांचे ते बूत कोण आसात पळय ते बसतात खंय हेरां वेळार ते भोंवतात तुमच्या जाग्यार येवीर तुमी येनाका म्हळें तुमी तुमचे खातीर मागलां तुमच्या घरां खातीर मागलें कितलीं जाणां तुमच्या घरां खातीर कंपाउंडा खातीर बांय खातीर फुलां खातीर बेळा खातीर आनी बरें मागतात गी काले मागतात पळय कोणी सांगा काले मागतात हा आमोली व्हेरी गुड आमोली रगताचे संरक्षण म्हाका इल्लें जेजूचे आमोली रगत कान तुमच्या गेटीचेर बांयचेर उदकाचेर यू नो प्रे हांव तुमकां एक ल्हानशें न्ही आतां हांव सांगता ही एक घडी जाल्या उपरांत हांकां हांवें सांगलें बरें जर तर ही ताची वाट आमकां देवान पदवी दिल्या जेजूच्या नांवान हांव एक याजाक न्ही तो तुमी म्हाका आपयला आय विल बायंड हांव बंदी करता यू सी आमकां बांदूंक आनी सोडोवंक पदवी आहा सो वॉक इन ऑथॉरिटी जेजूचें नांव कान घेवन तुमी मागोवंक शिकायचे बायंडींग प्रेयर शिका कितले जाणांक तुमकां बायंडींग प्रेयर येता देखून हांवें म्हळें तुमी तुमची पिडा एक वखद आनी एक केल्यार जाता दाखतर अशें गेल्यार हर एका पिडेक एकूच वखद दिवंक सो दाखतर जाल्यार तुमी वेताय तो तुमच्या घरांनी जाग्यांनी समस्या आसात हर एका समस्यांक एकच मागणें जायना सो कसलो समस्यो आनी तो कसो आयला पळयचे जाग्याक लागून आयला गी भोंवतणी कालें जाता गी देखून 1 Peter 5:8 पळया जो पेद्रू सांगता आमकां पेद्रू जो पेद्रूचें पयलें पत्र वचर 5:8 वोळ जागी जाया जागृत रावा डिसिप्लिन युअरसेल्फ तुमचो वैरी सैतान गोरोज गलच्या सिमा बरी कोणा गिळचे म्हूण सोदून भोंवता ही इज अलर्ट 24/7 देखून आमी जागृत जायचे आमी देवाची ताच्या राजाची आमकां पदवी आसा देखून तुमी न्हिदोन पडल्यार जायना तुमचें घर जागे पुरो देवाच्या हातान घाला अनाउन्स हिम एज द लॉर्ड तुमच्या घराचो जाग्याचो सोमी म्हणून परगड करा तुमचो मात्र न्ही तुमचें म्हणलें कालें आसा ब्रिंग इट अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ जीसस हें गरजा आनी आतां हांगासर ताणें म्हळें नागदोश आसा हांवें सांगलें बरें आमी एक काम करया हांव तितलो पयस एक 1.5 वर वचोंक 1.5 वर येवंक
सुमारे 500 वरां जालीं म्हाका त्या दिसा 2017 फेब्रुवारीन आनी हांव थंय पावलो तांच्या घरा तांकां म्हळें तुमी घालें दिलां केलां जाल्यार कुमसार जाया थकडांनी सुट्टा हांवें जायचें म्हळें 4 जाणां आहले सुट्टा हांवें कुमसार जाली एक व्हडली माय आहली 40 वर्सां पयलें खंय गेल्ली खंय विचारूं मगाळ बाबा म्हणे हो आनी एक विशय परख्या देवा फाटल्यान वचनाकात थंय हांगा कोण कालें सांगता म्हणून हात दाखोवंक न्ही पामिस्ट्री न्युमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी हॉरोस्कोप रेकी प्राणिक हिलींग आनी हांव सांगता थोडी योगा विपासना भरतनाट्यम हें सगळें तुका जेजुतान पयस करता यू मेक ए चॉयस तुमकां सोडिल्लें भलायकेक म्हूण करतात थोडी मुगाळ बाबा आनी बरी एक्सरसायज करन पडोवन मेल्ल्यान आसात की ना एक्सरसायज करून पडोवन मेल्ली मस्तात देखून आमची भलायकी एक्सरसायज करा व्हेरी गुड टेक ए वॉक एक वॉक न्ही हांवें काल गेलें सुमार 50 मिनटां चल्लो हांव सांजेर बरें बरें जालें जिवान आमी चलता बावी चलता हांवें ताचे कडेन विचारलें तूं एक्सरसायज करता गेली आस वय 100 किलोमिटर चलता तो सो यू ऑल्सो वॉक टेक ए वॉक बरें वॉक सकाळीं वा सांजेर बरें खान बरी न्हीद बरी चिन्ना भलायकी बरी उरता आनी कितेंय केल्यार भलायकी कोणाच्या हातांत आसा देवाच्या हातांत सोडा जियेता मातसो बरें करून जिया देवा खातीर सुम्या खातीर जिया आमचेच खातीर जियेल्यार जायना आमी सो देखून आमी जेजू खातीर ताका महिमा दिवंक न्हय आमी कितेंय करून जियोंक जायना कशेंय आमची भलायकी आमी जोडूंक जायना मगाळ बाबान देखून परख्या देवा फाटल्यान वयतले साम 16:4 किर्तन 16 चवथी वळ म्हणटा पळया चवथी वळ व्हेरी क्लियर देवाचें उतर काले म्हणटा पळया परख्या देवा फाटल्यान वेतले आपले कश्ट वाडयतात दे मल्टिप्लाय पळया म्हणलें साम 16:4 किर्तन 16 चवथी वळ काले बरें पळया परख्या देवा फाटल्यान वेतले आपले कश्ट वाडयतात पिवन अर्पणाचें रगत हांव तांकां केदींच वतिना तांची नांवां म्हज्या ओंठांचेर केदींच घेना देखून परख्या देवा फाटल्यान पितिस्पन पुजा आचार हें बरना आमकां तें पुरो सोडा तें सगळें संवसाराचें ती संवसारी जानवाय देवाची जानवाय वेगळी आमकां जेजू पुरो गिना तुमकां पावना जेजू पुरो मू जेजूचें नांव पुरो जेजूचें रगत पुरो ताणें सोडवून जोड आमकां दिल्या कुरपा पुरो आमी कुरपेन जियोंक शिकाचे कुरपेन ग्रेस लिव बाय ग्रेस देखून कुरपेन जिया मगाळ बाबा म्हणे हांगासर आनी खंय वचून तांकां हांवें म्हळें ओके 40 वर्सां पयलीं खंय गेल्यार कुमसार जाल्या उपरांत हांवें कितें म्हणचें तुमी आज कितेंय घरान दवरलें जाल्यार फाल्यां हाडा हांगासर हाडा हांव तुमच्या घरा येना हांवें सांगलें बाबाक वेळ आसचें तुमच्या घरान हे पुरा वस्तू आसात देवाक सोमा वचनात हाडा हांगासर हाडा खंय उडयनाकात हांगासर हाड फाल्यां आमी एक मागणें करता वी वील मेक अ प्रेयर ऑफ रिनन्सिएशन जेजूच्या नांवान तें सांडिचें आनी जेजूच्या नांवान सांडल्या उपरांत जेजूक सोमय म्हणून प्रगट करूंक ताचे उपरांत ताचें नांव आनी ताचें रगत कान घेवंक आनी ताचे उपरांत आमी सुडकां मागोवंक देखून आमी कशेंय डिस्पोज करना कित्याक मगाळ बाबान एक वस्तू कसली ती जावं बायबल नाका एक वस्तूक सकत ना पूण ही वस्तू मंत्रावन धाडली जाल्यार ताचेर एक आत्मो आसा की ना त्या आत्म्याक बंदी केल्या उपरांत मागीर ती वस्त आसल्यार कांय जायना पूण बंदी करची गरज आसा डेलिव्हरन्स देखून असल्या संगतींनी आमी मेतेर जाल्या तर ताका एक डेलिव्हरन्स मागणें जायचें देखून आतां त्या घरा हांवें केल्लें मागणें इतलेंच तांकां कुमसार करा म्हळें तुमी कुमसार जावीत आज जावंक जायना फाल्यां जायना एक कुमसार बरें सुटावें जाया असलें कालें केलां तर आमी घरांत हांव दिल्लें केल्लें वा थोडीं जाणां कालें तें प्रसाद तें हें खाण आनी पुरा खाण घेतात की हांव पत येता तुमी खाण घेनात म्हणून म्हाकाय वस्तू असल्यो संदर्भ आयल्यार हांव तुमकां सांगता एक घडी आयली हांव वेल्लोर आसलो चेन्नय
शिकतालो 2 म्हयने त्या वेळार रेतीर दिनांतलो 2019 म्हाका बरें इश्ट जाले हिंदुवांचे 100 जाणां हिंदुवांचे एकले मुस्लीम आनी हांव कातोलीक आनी एकलो पदराव आनी एक जण क्रिस्तांव 12 जाणां 100 जाणां क्रिस्तांवां एकले मुस्लीम न्ही 5 जण क्रिस्तांव एकले मापळी आनी 100 जण हिंदुवांचे बरें आमी हिंदुवांच्या मापळ्यांच्या एगेन्स्ट ना तांच्या आचरणाच्या एगेन्स्ट ना खंडीत ना तांकां आमी खीळ करना पूण आमी कालें करता बावडटा तें गरज थंय हांव घेतना जेजू कडेन विचारलें म्हाका हांगा काल्या काडलाय रेतीर ना कांय ना तो म्हणलो ओगूच राव तुका हाडला हांवें हांगा तुका काम आसा म्हणून बरें हांव थंय रावलो हांव आनी पाद्रा मीस बडयता एका रुमान आनी एका रुमान ते पुजा करतात 2 जण हांगा आमी मीस पडोवन जेत आनी पुजा कशें व्हड न्ही पूण आमी थंय वचना ते हांगा येना थोड्या तेंपान ते पुजा करता एकल्यान म्हाका विचारलें जेजूच्या नांवान एक मागणें दी म्हणून हांवें सांगलें तूं पुजा करताय न्ही तें बेश्टें आमी घरांत हांव करूंक सांगलां आं सो आमी करचें पूण आमकां जेजूचेर पातयेनी आसा देखून तूं मागणें दी म्हाका वॉट्सॅपार वॉयस रेकॉर्ड करून दी म्हज्या काजीन भयणीक कॅन्सर आसा आनी जेजूच्या नांवान मागल्यार तें कॅन्सर वयता कोण म्हणटा पळय आमी जेजूक दिवंक बी येता आनी ताणें मागणें घाण गेलें ताच्या भयणीक धाडलें ते मागलें मागीर घालें जालें म्हाका गोतू ना हांवें विचारूं ना पूण ताणें मागोवंक सुरू केलें जेजूच्या नांवान आनी उपरांत एक दीस मगाळ आतां भावानी भयणी आतां दिपावळी आयली न्ही आनी त्या वेळार दिपावळीक हांव थंय आसलो ताणें म्हळें तूं आमचो इश्ट आमी एका प्लेटींत हांव हिंदू मुसलमान आनी क्रिस्तांवचे आमी सांगता एकाच प्लेटींतलें खातालें तितलो संबंद आमचो आमी फ्रेंड्स मोठो संबंद एकाच प्लेटींतले गांवचे आमकां भायर गेल्यार तांकां कान आनी हाडचे जाले हांवें काले स्वीट्स ती हाडटालीं वांटून खाताल्या आमी सांगता रावताल्या सांगता शिकताल्या सकट सांगता आमी केलें बरो संबंद आमचो आतां जाल्यार हांवें फोन करून तांकां आतां फोनार लायनीर हाडलें जाल्यार सगळ्या म्हजे कडेन उलयतात पूण दिपावळीच्या त्या वेळार तांणी म्हाका सांगलें फादर तूं आमचो इश्ट आज तुवें आमच्या देवळाक येचें हांवें सांगलें तांकां हांवें जेजू कडेन विचारिचें म्हाका उशें जालें म्हाका खंडीत उशें जालें मागणें करून उशें जालें आज सबार जाणां म्हणटात फादर मागणें करून खावयेत पूण न्ही म्हाका उशें जालें पूण हांवें म्हळें ना हांवें पवित्र आत्म्या विशयान सांगल्यार तांकां गोत्तू ना न्ही पवित्र आत्मा कोण म्हण तांकां गोत्ताय देखून हांवें म्हळें जेजू कडेन विचारिचें तो आयतार दॅट वॉज संडे सो हांवें म्हळें जायत ती म्हणाली जायत जेजू कडेन विचार हांव सगळो दीस भायर गेलो 4 वरार हांव फाटीं आयलो ती म्हाका राखोवन हाडली ती म्हणाली फादर आयलोय न्ही 5 वरार वेचे आमी तुवें रेडी जायचें आतां तयार जायचेंच म्हळें हांवें सांगलें तुमी वचोंक वचना न्ही हांवें चिंतलें तुमी गेल्यात म्हणून ना 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 च्या पियेल्या 4:30 ती तांच्या रुमा गेली तयार जावं हांव परत्यान भायर गेलो भायर वचून 2 किलो स्वीट्स हाडले तांकां दिपावळी न्ही स्वीट्स दिवया नो प्रॉब्लेम हांवें घाण गेलें आनी हांव मार्गांतान घाण घेवन मार्केटान पाटी येतालो पाटी येतना ही 500 जाणां त्या कुशीत धांवन खंय वेतात ती देवळाक येतात वचून दी तांकां वचोंक ती वेतात आतां पळया हांव स्वीट्स खाण घेवन पाटी येतना हांवें तांकां पळयलें तितल्यार हांवें जेजू कडेन म्हळें पळय आमी मागचें अशेंच हांवें म्हळें जेजू हांवें कितें करी जाय जाल्यार हांवें केलां आतां म्हाका पळयल्यार ती म्हाका व्हरून व्हरतली पूण तांणी पळयनाशें तुवें कालें म्हणी यू कॅन डू इट होली स्पिरीट हांवें तांकां पळयलें तांणी 500 जाणांनी म्हाका पळयलें चॉयस थोडी जाणां म्हणटात ना फादर तांकां दुखता काण घेना जाल्यार कोणाक बट तुमी तुमच्या भावार्थाक साक्ष दिवना एवरी सिट्युएशन हर एक परिस्थिती तुका येता तुज्या भावार्थान तुका साक्ष दिवंक येता इट्स एन ऑपॉर्च्युनिटी टू ग्लोरिफाय गॉड देखून तूं जेजूक विंचताय गी
इट्स ओके तूं विंसिना जाल्यार तुमी म्हणचे नाका म्हाका बाबान म्हणी जेजूक विंसिना जाल्यार जेजूक दुखता. डोंट बी अंडर द इम्प्रेशन जेजूक दुखता. जेजूक दुखाना. जीसस इज अबाउट युअर फिलिंग्स एंड इमोशन्स. पूण तुजो संबंध तुका मुखार व्हरच्या बदलाक तूं थंयच जाय. यू कॅन गिव विटनेस. जेजूक तुवें साक्ष दिवयेत. माते वसवांजला वसवर 10:30 आनी 2 वळ. मॅथ्यू 10:32 नेंगी कितें बरयता पळय घाल पळय बहिणी. मॅथ्यू 10:32 पळया. जेजू म्हणटा तुमी म्हाका नेगार केल्यार हांवूय तुमकां. तुमी मुजे खातीर न्ही म्हाका साक्ष दिल्यार हांवूय साक्ष दिता. सो यू हॅव ए चॉयस. देखून तुमी विसरून करचे. बाबड्त म्हळ्यार मोगाळ भवानी म्हणी केवल मागणें न्ही. फेथ इज युअर लायफ. सगळें जिवीत तूं हांगासर तावन भायर वचून कालें करताय, खंय वेताय, कालें खाताय, कालें पियेताय, कशें उलयताय, कशें जियेताय. सो फेथ इज एवरीथिंग. हांगासर कितें म्हणलां देखून मनशा उजीर जो कोण आपूण म्हजो पाटलावदार म्हणून परगडता ताका सर्गींच्या म्हज्या बापा उजीर म्हजो म्हणून हांव परगडतां. पूण मुखार मुखार कितें बरयलां. पूण मनशा उजीर जो कोण म्हाका नाकारता ताका हांवूय सर्गींच्या म्हज्या बापा उजीर नाकारतलो. मगर बाबा आनी भयणी हे आमी एक दीस आमकां उबे रावंक आसा. पूण आमचो बाबर्थ जियेवया. बाबर्थ म्हळ्यार घालें बाबा भयणी एक दीस सोळावो म्हणो. सोळावो म्हणटा बाबर्थ म्हळ्यार बाबर्थ फेथ सोमिया संगी सोमिया थंय रावोंक आमी केल्लो निश्चय. हांव सोमिया सवें रावतां. हांव सोमियाक साक्ष दितां. हांव खंय वता थंय सोमियाक साक्ष दितां. खंयच्या परिस्थितींत हांव वता. आनी हांवें निश्चय केलो. आतां तुमकां आनी एक साक्ष दिवे मस्त दिवयेत. हांवें पळयलां थोडे पाद्राप कशें बावडटा खातीर रावतात. साक्ष तुमी दिल्या आसत. तुमी दिल्या गे. हॅव यू स्टूड फॉर फेथ. बावडटा खातीर साक्ष दिया. आनी हे संदर्भ हर एक परिस्थिती आमकां ती परिस्थिती देव आमचे मुखार हाडटा. कित्याक हाडटा ताका साक्ष दिवंक. ती एक अवकाश जाता. दॅट्स एन ऑपॉर्च्युनिटी टू ग्लोरिफाय गॉड. देखून मोगाळ बाबान म्हणे आमी कितें करता तें घर्स आमचीं घरां आनी आमचीं बेसांवां आमच्या हातांत आसात. देखून देव आमकां बेसांव दिता, करपा दिता. आमी अडखळ घालची नाका. आनी दुसरें मोगाळ बाबान म्हणे हांवें म्हळें आतां हो यंत्र कालें 21 बारवेला तांचे कुमसार कर. आलतारी मुखार तांकां आपोवन व्हेलें हांवें. 2 बेंजार वाती पेटयल्यो. एक मागणें शिकयलें. खंयचें मागणें. 5 संगती आसात. कोणूय पितिसपणां केल्या नंतर थंय हांगा गेल्या नंतर थोडे फावटी आमी नेना आसोन गेल्या. इग्नोरन्स. ओके. नेना आसोन गेल्यार देव आमच्या पक्षेन आसता. पूण देव नेनारपणान आमकां सोडना. आमकां उजवाडाक हाडल्या उपरांत मागीर तुमी विंसोन करचें. देखून मोगाळ भवान बनी तुमी थंयच रावल्यार पावना. आतां उपजोडाक आयल्या उपरांत थोड्यांनी चिंतचें कुमसार जाल्यार जालें. कुमसार न्ही. कुमसार पयलें मेळ. कुमसार जाल्या उपरांत एक 3-4 संगती खंयच्यो त्यो हांव तुमकां सांगता. फर्स्ट कन्फेशन कुमसार जाया. दुसरें कुमसार जाल्या उपरांत नेगार करा. रिनाउन्स. जेजूच्या नांवान हांवें अशें 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 केल्लें हांव सांगतां. आय रिजेक्ट. देवसराचे आमी बाबड मागतना केला न्ही. सैतानाक पाड करताय मू कालें म्हणलें वय हांव. मागीर केदाळाय ताका तोंड केलां जाल्यार केदाळाय सुकोवन थोडे फावटी हेरांक लागून थोडे फावटी आमच्या भोंवतणीच्या शेजारच्यांक तांकां हांकां दक्षिणेक बियाक लजेक थोडे फावटी आमी कालें म्हणटा हांव कालें आमचेंच कालें मोरयाद म्हणून न्ही. खंयच्याय एका संवसारी विशयक संगतीक लागून आमी केलां. टू प्लीज पीपल. देवाक न्ही. सो देखून हांव हें सांडटा पाड करता. म्हाका कोणीय घालय म्हणो नो प्रॉब्लेम. म्हाका हें म्हळां हांव एक पाद्राप न्हय. म्हज्याच संस्थेच्या पाद्रापांनी म्हळां तो फॅनेटीक म्हणून. हांवें देवाकार घालून तांणी येदोळ म्हाका लुनॅटीक म्हणून. देखीन से तांणी सांगीत संवसार कशेंय तुका नांवांनी आपयता. जेजूक आपोवना तांणी. जेजूक आपयला की ना. जेजूक पोटारी म्हळें जेजू देवसार धांवडयतना देवसाराच्या मुखेल्या काल धांवडयता म्हणून. वय गी बेलजेबूल. तर सोम्याक आयकोंक म्हणलां आमकां.
इल्लें आयकोंक म्हणल्यार सुशें पूण आमी खरें देवाचें उतर आनी हें सगळें पवित्र सभेचें शिकोवन आसा नंबर जाय जाल्यार दिता CCC 2110 CCC म्हळ्यार घालें कॅथोलीक पवित्र सभेची दोतोन कॅटेकिझम ऑफ द कॅथोलीक चर्च 2110 15 16 हे सगळे नंबर शिकयता 2110 15 आनी 16 तुमी काडा उक्ते करा देखून मोगाळ भवार मेरेन हांगासर तांकां हांवें खुमसार जालें नेगार केलें जेजूच्या नांवान आनी जेजूच्या नांवान जेजूक सोमी म्हणून परगट केलें थर्ड एनाउन्स जीसस एज अ लॉर्ड तुजो तुज्या घराचो जाग्याचो सगळ्यांचो मागीर जेजूचें नांव आनी रगत मागलें कान गेलें आनी पांचवें सुडका सोडवून मागली आनी सगळ्या सक्तेंक तांकां हें मागणें शिकयलें तें जाल्या उपरांत हात वयर करून स्तुती करा म्हळें आज तुमकां दनपरां आमी करता जायत की आज आमी काले विशय आमी काडल्यात भवानी शिकयला आवडटा विशयान वी वील प्रे फॉर डिलिव्हरन्स आज मागतले हांव आनी जेजूच्या नांवान बंदी करतले हांव तुमी निश्चय केल्यार आनी तुमी फाल्यां कितें घरा आसा तें हाड हांगासर आनी फाल्यां येतना आनी एक विशय कोणाय की मीठ आनी उदक बेंजार करीचे एक्झोसायज्ड दुश्टकाय निवारूंक म्हणून हांव बेंजार करता ते एक प्रत्येक मागणें आसा कशेंय बेंजार केल्यार जायना दुश्टकाय निवारूंक म्हणून मीठ आनी उदक आनी तेल तुमी हाडा फाल्यां लास्ट डे देखून तुमी आराधनाच्या क्रेक हांव हें मागणें करता सगळ्यांक एक एकल्यांक एक एक मागणें करता मस्त वेळ जाता सगळ्यांक एक पटी तुमी हाडल्यार तुमच्या हातान धरयेत मीठ उदक आनी तेल तें बेंजार करून दिता फाल्यां तुमी घरा व्हरून वापरा कशें वापरचें हांव सांगता आनी आतां तांकां हें मागणें कर मीठ आनी उदक बेंजार कर दुश्टकाय निवारो बेंजार कर आनी हांव म्हजें मागणें करून आयलो तांकां हांवें म्हळें फेब्रुवारीचे सगळो म्हयनो एक म्हयनो सकाळीं दनपारां सांजेर मागा काले मागचें स्तुती कर मागा वा देवाचें उतर तांकां दिलें तें काण घेवन मागा म्हळें तांणी सकाळीं तांची मागणी आनी स्तुती दनपारां सांजेर दिसाक 3 फावटी मागलें धाकटे राड गेल्यार सकाळीं दनपारां सांजेर गुळयो काणगेर म्हळ्यार काणगे ना तूं काणगे घेता की ना अर्द्या वरा पयलें काणगे म्हळ्यार हय अर्द्या वरा उपरांत तेय काणगे तर मागणें करा म्हळ्यार तांणी केलें दे डीड इट तांणी म्हाका म्हणलें तुमी काले सांगतात हांव करता तांणी केलें आनी उपरांत एक म्हयनो जर मागीर मीठ तांकां सांगलें उडोवंक भायर जाग्यार सतबंदा म्हणून आनी उदक आगमेंत घरा भितर आनी खानांत आनी घाल मीठ आनी कान घेया म्हणून तितल्यात मीठ बारीक मीठ हाडल्यार पुरो बारीक बारीक कॅन बी पावडर ओके आतां तांकां मेंबरां दिवन तांणी एक म्हयनो केलें वापरलें एका म्हयन्या उपरांत मार्चाच्या 1 तारीखे फेब्रुवारी मार्चाची 1 तारीख सिंजूचो बुधवार सिंजूचो ॲश वेनसडे आमकां रेतीर आहली थंयच लागीं रेतीर जावन हांव दनपारां गेलो त्या दिसा उपास न्ही सो ताचे कडेन विचारलें तुमी मागलां गी 1 म्हयनो ओय फादर आमी मागलां तर आतां बोरवेल खोंड्यां गे म्हळें खोंड्यां फादर म्हणालो 2 दिसांनी गाडी फ्री आसा मेळटा तर आतां उदक दाखोवन सुकोवना एकल्याक ताणें आपयलें ताका म्हळें खंयची सकत वापरताय जाल्यार तुवें दाखोवचें गरज ना म्हळें ना 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 खंयची सकत ना हांव म्हाका दिल्ल्या देण्या प्रकार हांव सांगता 1-2 पॉयंट ताणें दाखयले आमी दुसरो काण गेलो मागणें केलें आनी म्हळें खोंडा म्हळें फैत भावार्थ विनय कोणाच्यानी देवाक मानवंकू आनी हाका हांवें पळयलें ह्या घरच्या मनशा तो ताणें सांगतना म्हाका कळ्ळें दुबावूच ना कोंड्यांत म्हणून कोंडलें 1-2 दिसांनी कोणचें 1 हप्तो लागलो आसूं एका हप्त्या उपरांत खोंडतना 60, 70, 100 फीट 100 फीट वेतना 100 इंचां उदक मेळ्ळें कितलें कोणाय की गांवांत थंय म्हणी 100 इंच मेळ्ळें कोणी आसा जाल्यार सांगा म्हाका येद्दोळ कोडी मेळोना चड्ड म्हळ्यार 5 हाका 100 इंच 1 इंच चड दॅट्स ग्रेट भुरग्यां बरीं आसाची आमी देव कितें सांगता सो हाव यू बिलीव तूं कितें फाती येताय काल्याक बी येतात तुमी कोणाय की
तुमचो भावार्थ तुम्ही मागुल्लो पवित्र सभेन तुमचो भावार्थ आतां जियोवचो तुमी. देखून जेजूक तुमचो तुमच्या घरांचो जाग्याचो बिझनेसाचो सगळ्यांचो सोमी करा. तुमची घरां मेळी आसा तर नितळ करा, बस्ट करनाकात. आणि थंयसर वाळची कुरपां आनी बेसांवां तुमी जोडा. आज आमकां हे की देवाची बेसांवां कुरपां आमच्या घरांत वळना. आनी एका घरा हांव तुमकां सांगता 3 मोरणां जालीं, 3 डेथ्स. 6 म्हयन्याक एक पडी जीव येता. जेजू म्हणटा हांव आयलां जिवीत मेळो म्हणून, बरो न्हू? तर कित्याक ह्या घरा हे क्रिस्तांवचे कातोलीक आनी जीव येतात. पयल्याची बायल सरली 39 इयर्स, 40 जावना. नेक्स्ट आवय 6 म्हयन्यांनी पिडेन पडली आनी मेलीत. तिसरे आतां बायल 6 months लेटर आवय आतां 6 म्हयन्यांनी बापय पिडेन पडतना हो भाव 3 जीव वचोंक आतां 2 गेल्यात. तिसरो वेसो आसा वो देदेस पोर जाला. सीधा एकला पदरा पा काण घेवन एसुडी पदरा वेकलो एसुडी ताका काण घेवन पिरगस पदरापाडे गेलो. पिरगस पदरापाडे वचून विचारलें, फादर म्हज्या घरा म्हजी बायल सरली, आवय सरली, आतां बापूय मोरोंक जाला, म्हाका कुमो करा, म्हाका वाट दाखया. म्हाका वाट दाखयना जाल्यार वो अची वो न्ही वो ही इज डेस्परेट. वो म्हणटा वाट दाखयना जाल्यार हांव बोटां दर्शन येता म्हणलो. फादरापाक फादराप म्हणालो कालें करचें म्हण कळोना, ताका वच म्हणालो. मगळ बाबा आनी बेने आज मस्त जाणा की समजून येना. आमी उतर वर्षा एक उतर होसेया 4:6 होसेया प्रवासाचो ग्रंथ वचो 4 सोवी वॉल. यू सी ब्युटिफुल स्क्रिप्चर. देवाचें उतर वाचा. गॉड इज इनफ. भिये नाकात. पूण तुमी पयलें चेक करा खंय आसात, कोण असो जागो. तुमी थंय रावले आपल्यान गालें करतात. तुमी गालें केलां आनी भोंवतणी गालें जाता जाल्यार कशें मागचें तें तुमी समजून घेवचें. आनी आतां उपरांत मागीर कोणी कांय करता जाल्यार तें मागीर पळया. पूण पयलें तुमी गालें केलां. हाव हॅव यू बिल्ट. ह्या कशें तुमी भावार्थ मुखार व्हेला. आतां हांगासर पळया. गिन्यानाच्या अभावाक लागून म्हज्या परजेचो My people are destroyed for the lack of knowledge of God. सगळी जानवाय आसा. खंयची जानवाया? संवसारी हेरांनी दिल्ली. हांगासर आमकां जानवाय जाय देवाची. गिन्यान गिन्यान पवित्र आत्म्याचें देणें. गिन्यानाच्या अभावाक लागून म्हज्या परजेसून आसता. तुवेंच गिन्यानाचो तिरस्कार केलाय देखून तुका म्हज्या याजकपणांतलो हांव तुजो तिरस्कार करतलो. तुज्या देवाची शिकवण तूं विसरलाय देखून हांव तुज्या भुरग्यांक विसरतलो. देव याजकां विरोध सांगता. याजकांनी गिन्यान दिवना, देवाची वळख दिवना. That's where we are wrong. देखून आमी एक याजक, तुमी याजक, याजक होय की न्ही? जेजूच्या याजक म्हणून तुमकां वांटो आसा की ना? आसा. देखून तुमी बरें सारकी समजणी जोडा. आमकां देव आसा, त्या देव मोग करता ताच्या पुताक दान सोडयला आनी तो देव पवित्र आत्म्या थंय मुखांत आमचे थंय जियेता पुरो. दुसरें कांय नाका आमकां. हें पुरो. आमी बावडतान मुखार या. भुरग्यां बरी तशी भुरगीं आमी भुरग्यां बरी मागया. लेट्स बिलीव. सो आतां हांगा 1, 2, तिसरो जीव पदरा पाडशीना ना पदरा आपणालो खंय वोस म्हणलो. वो गेलो. वचोन बोटां कडेन विचारलें खंय. बोटान म्हळें खंय तुज्या घरात जीव वचोंक तुज्या भावानच कालें म्हणी केला म्हणून. भावान भाव पयलें सांगाता रावतालो, आतां विंगड रावता. भावान केला न्ही. आतां भावान केल्लें काडूंक आतां आनी एक माट करीचें म्हणून माट केलें. आनी हें करून कालेंगी पिठो उदक दिलें खंय. बापायच्या तोंडान घाल म्हळें खंय. घालें. पूण अकरेक बापूय मेलो. हांव एक बरी खबर दिता तुमकां. म्हजो पप्पा काल आयसीयूंत एमआयसीयूंत जालो. आज आसा. आज संजे ताका एमआयसीयूंत तावन भायर हाडला. So that's what you have prayed. तुमी मागला, आमी मागोन आसा. And I believe you'll be out. फाल्यां तो घरा वयतलो. घरा गेल्या उपरांत मागीर हांव पावल्या उपरांत हांव ताका मेळोंक येता.
That's how we believe. देखून मोगळ भावान म्हणे आतां हांगा 3 शीव गेले 3 शीव गेले उपरांत एक दीस हांव घरा गेलो हांव नातुरलो गांवांत म्हाका खबर मेळ्ळी एक कुटुंब अशें कश्ट जाता सो हांव गेलो आनी बसलो हो बापय आनी ताचो एकलो पूत तांकां हांवें विचारलें कित्याक अशें जालें ते म्हणले फादर आमकां पाद्रापानी कुमोग करूं ना आमी गेले हांव विचारूं हांवें सांगलें ओडमी पाद्रापा बक्षी पोवीस सभेक बक्षी आनी आमी तुमी कालें केलां तें समानय तें वळखो कुमसार जा आनी ते ओपले कुमसार जाले कुमसार जावन आलतरी मुखार वचून 2 बेंजार वाती पेटोवन जेसूक देवाक आमी सांगलें तूं आमचो देव तुज्या पुताक जावन सोडयलाय आज तुजेर आमी दिश्ट गेल्या सुमया गल्ली दिश्ट काडना आनी तुवें दिल्ल्या पदवेन अधिकारान हांव मागतां आय प्रे जेसू तुज्या नांवान हांव बंदी करतां खंयचो आत्मा आसा जे कुर्साक बंदी जाल्लो जावं ह्या घडये आनी केदींच तो आमकां कितेंय करिना जावं कोणेंय कितेंय केलां तर हांव पायट देखून मोगळ भवान म्हणी कोणीय कांय केलां म्हणून भियेनाकात आतां नेक्स्ट पदवी पळया कितें म्हणटा जेजू नेक्स्ट पदवी मार्क 16, 17, 18 सोरोप हातान धरतात देखून वायटाक तुमी इडें करून दिनाकात तुमी अशें करून ताका इडें दिवन तुमची बेसवां होगडाय नाकात आतां तुमी घट्ट आसात तुमी सगळें तुमी जेजूच्या कालें सोडवणेक हाडलां तर मागीर कालें जाता म्हजें नांव देवसा सॉरी 9व्या बसांनी उलयता 2 जाल्यो मागीर उपरांत सोरोप हातान धरूंक शकता 3 आतां मारेकार वीक पियेल्यार आतां वीक कोण पियेता तुमी पियेता ते पूण कोणेय तुमकां कालें करियेत गी घालून दिवयेत गी दिवून जो म्हणून ना दिवयेत पूण तुमी मागणें करिनासतना खातात गी मागणें करिनासतना कांय खायनाकात मागणें करिनासतना कांय पियेनाकात तर तुमी जेजू थंय आसल्यार भावार्थान तुमचो संबंद आसा तर तुमी मागणें करिनासतना कांय करना तर बीक पियेल्यारय कांय जायना देखून ही पदवी थोडी जाणां म्हणचें फादर ताणी अशें केलां तशें केलां हांवें सांगलें तुवें घालें गेलाय आतां कोणेय कांय केल्यारय तुवें जेजूच्या नांवान बंदी करियेत यू कॅन बायंड तुका पदवी आसा देखून एक ह्या जागाक आपयल्यार ही समजून ह्या जागाक आसल्यार ताणें बंदी करियेत आमी कितलींशीं कुटुंबां पळयल्या म्हाका कितल्या जाणांनी चॅलेंज केलां हांवें सांगलें यू डू तुका कालें करूंक आसा कर पूण जर तर हांव कोणाक पातयेता म्हजो देव न्हय गे म्हाका विसरलो हांव तसो भुरगो ताच्या राजात ताचे थंय आमी आसाव आमी मागता जेजूच्या नांवान बंदी करता नो प्रॉब्लेम कांय जायना ताणें सोडल्यार मात न्हय जेजू सोडटाय तशा भुरग्यांक तो सोडटाय सोडना देखून तुमी भियेनाकात कोण कालें करता म्हणून भियेनाकात पूण इतलेंच तुमी कितें केलां जेजूक साक्षिया जेजू थंय जियेया तुमची घरां जागे पुरो जेजू थंय बांदून हाडा एक स्त्री म्हाका म्हणटा फादर म्हज्या बांयचें उदक कदळ जाता हांव घरा वचोना तिच्या हांवें सांगलें कदळ जाता गे सगळ्यांक नितळ उदक म्हाका ना हांवें सांगलें बांय बरी करून बांद फातर माती आनी बराक तें बरा गेलां बांयक करसिलां हांवें आनी पूण म्हाका जाल्यारय नितळ उदक ना हांवें सांगलें ओके एक काम कर म्हाका सांग तुज्या घराच्या तिल्यान कोण आसा ते क्रिस्तांवांची येणे हिंदुवांची ओके मुखार मुखार कोणी ना मारोग मार ओके ही तांकां कांय दिताय गे तूं दिवनशें करचें घालें आसा गे तुजें तें बरें कांय ना हांव दिना हांव खाण घेना म्हजो भाव घट्टा म्हणाली एकलीच ओके बरें हांव ना इल्लें काम करचें सगळो दीस मागता फादर सगळो दीस मागोनी तुज्या बांयचें उदक मात्र कदळ न्हय बरें सो कशें मागताय न्हय न्हय म्हजें मागणें आमच्या बापान मान बरें पुरो तेर्स तें बरो करता तें केल्यार पुरोय बांयचें उदक जायचें न्हय समा जायचें न्हय ताका विशय घालें गे म्हळ्यार हांवें सांगलें आळे भोंवतणी 2 घरां अशीं आसात तें घालें म्हणी तीं आचरण करता जावं बरो आतां आचरण करतना ते बसतात खंय हेरा वेळार भोंवतात भोवशा तुज्या जाग्यार येवन तुवें हें नाका म्हणून सांगूं न्हय रे येवन तुज्या बांयत नातात म्हळ्यार ओय फादर नातात गी हांवें सांगलें तुवें न्हांवचें पळोवं न्हय पूण उदक कदळ जावचें एक काम कर
आज 7 वरार तुझें मागणें कर. तुझें मागणें जाल्या उपरांत इल्ली स्तुती कर. कितलीं जाणां घरां स्तुती करतात? थोड्यांच्या घरां स्तुती ना न्ही. आसतना घरा इल्लीशी स्तुती आसा घरा. बापाक पुताक पवित्र आत्मा एक टायम सकाळीं वा सांजेर. कित्याक स्तुती केल्ल्या घरा देवाचें अस्तित्व जाता. आनी थंयसर खंयचे आत्मे आयल्यार जेजूक नमस्कार करून वतात. देखून स्तुतेक बोळा. देखून आमी प्रेज एंड वर्शीप काल्या करचें 1 hour. स्तुतेक बोळा. स्तुती केल्ल्या घरा वायट येना. कोणें धाडल्यारय जायना. ते जेजूक नामान करून वेतात. धीमी घाल नमस्कार करून वेतात. सो देखून जेजूच्या नांवा मुखार धीमी म्हणटा सर्गी संवसारी यू बिलीव पातये. आनी हांगासर एका हांवें म्हळें आज तुजें मागणें कर, स्तुती कर आनी इल्लें मीठ उदक आसा जाल्यार कसलेंय बेंजार केल्लें आसा वचोन बायन घाल आनी सांग एक मागणें कर. जेजू तुज्या नांवान म्हज्या जाग्यार खंयचोय वतमो तुका नांव इंगोतना ओडनी खंयचोय आसा जाल्यार येता आशार प्रशार जाता जाल्यार हांव तुवें दिल्ल्या पदवेन अधिकारान बांदता बंदी करता. कुर्साक बंदी जाल्लो जावं आनी केदीन सांगा येना जावं आनी जेजू तुज्या नांवान रक्तानी बांय नितळ कर उदक म्हणून एक ल्हान मागणें तिणें केलें. दुसऱ्या दिसा बोटलीन 1 लिटर उदक हाडून आयली ती. त्या दीस जावन तिच्या बांयचें उदक कदळ जायना. तस बाई न्ही. देखून मोगाळ भवानी म्हणे तुमी पदवी वापरूं ना. देखून आमी देवाचीं भुरगीं ताच्या राजाची कितली पदवी आमकां आसा आनी ही पदवी आमी ऑथॉरिटी कान घेवन देवाक आमी महिमा दिजे. न्हय आमी ती करतात तशें करचें न्हय. डोंट डू इट. देखून आमची बेसांव आमी वगडावची नाका. आमी मुखार व्हरया. देवाच्या येवजनांत आमी रावया, जियेवया, देवाक महिमा दिवया. सैतानाचें पुरा कॅन्सल. आज सावन खंयचे तुमी घरा येतना आज बरो निश्चय करून वचा. आज आराधनांत पुरा आमी मागया. हांवें वडोल शिरापा विशयन सांगलें. शिराप कशें काडचे? जेजूच्या नांवान एक मागणें आसा. जेजू तुज्या नांवान हांवें म्हजेर घाल्ले शिराप हेरांनी सूख तीर्प दिल्ले वा कोणीय कितेंय केलां तर सगळे शिराप हांव व्यर्थ म्हणून परगडतां. तुज्या नांवान हांव बेसांवां मागतां. कोणें म्हाका शिराप घाला बेसांव मागता हांवें घाल्यात तर बेसांव धाडटा आनी तुज्या नांवान लांबक बोड भलायकी हरी एक लौकीक आत्मीक बेसांवां हांव जोडतां. डिक्लेअर ब्लेसिंग. जेजूच्या नांवान शिराप काडयेत. सगळे शिराप काडयेत. पुर्वजां जावन देव नेवचेय काडयेत. तेय कशें काडचे? ओके मुखार पळोवया. 1.5 वर जालें. भोवशा आतां तेंगे जेवणाक वेळ जालो. वील स्टॉप. पूण आमी थोडे विशय हांवें काडल्यात. कितेंय आसा तुमी तुमचीं घरां नितळ करयेत आनी जेजूक सगळ्यां ताच्या सोडवणेक तुमी हाडयेत. तुमकां तुमचीं घरां आनी सक्कळ तुमचेर वाळांतलीं बेसांव वळटलीं. खंडीत खंडीत. तुमी काम घी कलें विजा घी वा काजार फुडार घी भुरगीं सकडी इट इज अ मेजर ब्लेसिंग. खंडीत समाज जाता. उबी रावया. सगळां उबी रावा. एक रिबॉन आमचे दोळ्या आमी दांप्या एक घडी सगळां दोळे दांपा. जायत्यो संगती आमी नियाळ्ळ्या. आमकां देवान शिकयलां बरेंकर. एक घडी भर दोळे दांपा. सगळां आमकां देवान जायती समजण दिली. आज ताच्या उतरांनी आमी देवाची ताच्या राजाची सोडयलेली परजा ताका महिमा दिवंक आमी जाय. सैतनाक खंयच्याय तरान आमच्या जिवितांत कुटुंबान आमी इडेन दिना. देखून ते सगळे आमी नेगार करता पाठ करता. जेजूक समी म्हणून आमी वळखता. ताका महिमा दिता. ताच्या नांवान रक्तान आमकां तो धुवन नितळ करूं. एक बरो निश्चय करा. आज जावन हांव जेजूक महिमा दिता. भावडतां जियेता.